नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया पेडव्याचें हुमण। ह्या हांवें पेडवे हाडल्या। पेडवे बरे ताजे आसा, फ्रेश आसा। पेडवे पयलीं उजरोवन घेता। पेडवे हांवें उजरोवन घेतले, उदकान बरे धुवन घेतल्या। पेडव्यांक थोडे मीठ लावया। पेडव्यांक मीठ लावन मिरसांग वाटी पर्यंत मॅरिनेट जावपा खातीर दवरया। हुमणाची मिरसांग वाटून घेवया। ताज्या खातीर हांवें अर्द्या नाल्लाची सोय घेतल्या। 6 सुक्यो मिरसांगो घालता। 2 बेडगी मिरची घालता। बेडगी मिरची घातली म्हणटकूच हुमणाक कलर बरो येता। 1 चमचो सुकी कोथमीर, अर्दो चमचो हळदीची पावडर, थोडीशी आमटाण घालता वाटपाक। हातून उदक घालून मिरसांग बारीक वाटून घेवया। मिरसांग अशी बारीक वाटून घेवपाक जाय। हुमण शिजत दवरपाक जाय त्या आयदनान हांव मिरसांग घालून घेता। उदक घालता। उदक घालता आसतना तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात। 2 हरवे मिरसांगो घालता। अर्द इंच आले धाडावन घालता। तेफळां धाडावन घालता। मिक्स करून घेवया आणि हुमण आमी शिजत दवरया। हुमण हांवें गॅसार शिजत दवरला। हुमणाक बरो खतखतो येवपाक दिवया। तातूंतल्यो मिरसांगो शिजपाक जाय। हुमणाक बरो खतखतो येवपाक लागला। गॅसाची फ्लेम हांव लो करता। हुमणाक बरो खतखतो येवपाक लागला। तातूंतल्यो हरव्यो मिरसांगो शिजल्यो। आता आमी तातूंत नुस्तें घालुया। चवी प्रमाणे मीठ घालुया। 2 सोलां घालता। धवळून घेवया। नुस्तें घातल्यानंतर हळू धवळून घेवपाक जाय। बारीक नुस्तें असलें म्हणटकच तें नुस्तें मोडटा। ताका लागून अशें हळू धवळून घेवपाक जाय। लो गॅसाचेर नुस्तें शिजपर्यंत शिजोवन घेवया। पळयात, हुमणाक बरो खतखतो आयलो। हुमणांतलें नुस्तें बरें वेवस्थीत शिजलां। गॅस हांव बंद करता। पेडव्याचें हुमण तेफळ घालून केलां। खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा। तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरें करूं।